बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आणि गोंय मेडिकलान आशिल्ली सेक्युरिटी दोनय विशयांची तुळना कशें करतात तें कळना. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट विशय वेगळो आसा आनी एका रातीन तो उबो जावपाक शकता. तशेंच सेक्युरिटी हें फक्त दाराचेरच न्हय जाल्यार चले आनी चलयांची वसाहत, दोतोर, पेशंट आनी हेर जाग्यार तांची नेमणूक आसा. ते पावनात आनीकय जाय अशी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. काँग्रेस पक्षाक प्रायोरिटी मिसप्लेस जाल्ली आसा. काँग्रेस पक्षाक कितें उलोवपाचें आनी कितेंय विशय घेवन फुडें वचपाचो तांकां कांयच कळना. आनी म्हाका तरी दिसता की काँग्रेस पक्ष खंय तरी कन्फ्यूज जाल्ले आसा, कित्याक तांकां आरोग्य क्षेत्रांत कितें काम करप काय कशें काम करप तांकां कांयच म्हायती ना. आयज बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आनी सिक्युरिटीचो उल्लेख जे करता, सिक्युरिटी जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलो तेन्ना बी सिक्युरिटी आसली आनी आमी तांचे पेक्षा चड पयशे मोडटाले सिक्युरिटीचेर. गोवा मेडिकल कॉम्प्लेक्साचो जो परिसर आहा, गोवा मेडिकल कॉलेज, इट इज नॉट ओनली पर्टेनिंग टू पेशंट, सिक्युरिटी इज ऑल्सो द स्टुडंट्स आर देर ऑन द कॉम्प्लेक्स. बॉयज हॉस्टेल्स आहा, गर्ल्स हॉस्टेल्स आहा, तेज्या भायर तुमचे इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग आहा, तेज्या भायर ते जर 80 लाख म्हणटा आमी मोडटा सिक्युरिटीचे. हांवें नोट घातला आनी सिक्युरिटी वाडोवंक जाय म्हणून. सिक्युरिटी आमकां आनीक गरज आहा. आमचे कडेन आतां न्यू प्रोजेक्ट आमचो तयार जाता, तेज्या भायर सगळी कडेन इतलो व्हडलो जो कॉम्प्लेक्स आहा तें सांबाळूंक जाय. आमचे इक्विपमेंट आहा, सगळ्या गोश्टीचे दृश्टिकोनान घेतल्यार वी रिक्वायर सिक्युरिटी इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी म्हाका हो कंपॅरिजन कळोंक ना, जो कंपॅरिजन काँग्रेस पार्टी करता की भारतीय जनता पक्ष चडश्यो आरोग्य क्षेत्रांत 80 लाखा वयर आमी सिक्युरिटीचेर मोडटा आनी हेजे ऐवजी आमी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. हांव एक काँग्रेस पार्टीक सांगूंक सोदता की बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट इज अ स्पेशलायज्ड एरिया. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट एक वेगळो विभाग आसा. सगळेच गजाली जीएमसीन जावपाक शकना म्हूण आमी देगेकच्या राज्यांची इस्पितळां भलायकी खात्या कडेन जोडपाक सोदता अशें विश्वजीत राणेन सांगलें. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट इज अ स्पेशलायज्ड एरिया. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान आमकां मातसो त्रास जाता, कित्याक डिले जावंक लागले, कित्याक तेंचेर लोड खूब आहा. आनी एक 2-3 हॉस्पिटलां आयडेंटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा, जे खंय आमी ह्यो तरेची स्पेशलायज्ड सेवा जी आहा, कॅन्सरा खातीर ट्रिटमेंट आमी लोकांक दिवंक शकता, दिवपाक म्हणून आमी गोवा मेडिक्लेम परत एकदा गोवा मेडिक्लेम आनी DDSSYच्या अंडर आमी ते रेकग्नायज करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. पयर कुकिलाबेन हॉस्पिटलान ईमेल धाडला की आमी एम्पॅनल जावंक सोदता DDSSYच्या माध्यमांतल्यान. हांवें नोट घातला की गोवा मेडिक्लेमच्या माध्यमांतल्यान आनी DDSSYच्या माध्यमांतल्यान, कारण दोनी अंडर तुमी तांकां रेकग्नायज करा. कारण ताका आहा की गोवा मेडिक्लेमच्या अंडर कॅन्सर पेशंटाक 8 लाख रुपया मेळटा. ब्लड कॅन्सर आनी हे सगळे तरेचे कॅन्सराक तांकां ह्या तरेचे सिरियस इश्यू खातीर तांकां 8 लाख गावता. आनी हे म्हणून दोनी लेवलाचेर आमी एम्पॅनल करूंक सोदता. सिक्युरिटीचो विशय वेगळो उरलो आनी आमी जे पावलां घेतल्या आरोग्य क्षेत्रांत मुख्यमंत्रीच्या मार्गदर्शन सकयल, म्हाका दिसता की काँग्रेस पक्षाच्या दृश्टिकोनान हें नजरेक येवचें ना, कित्याक तांकां खबरूच ना कितें चल्लां तें. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आतां एक्झॅक्ट खंय चलता आनी तुमी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट एट द मोमेंट ओन्ली टाटा मेमोरियल. टाटा मेमोरियल इज द ओन्ली हॉस्पिटल दॅट वी हॅव रेकग्नायज. आनी म्हाका दिसता की टाटा मेमोरियल सोडून म्हणजे टाटा मेमोरियल एक हॉस्पिटल आस, पण तेज्या भायर वेगवेगळे सेंटर्स आमकां आयडेंटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. कित्याक हांवें स्वता अनुभव घेतला, जेन्ना आमी पेशंट धाडटा, आमी पेशंट जेन्ना टाटा मेमोरियलान धाडटा, आमकां खूब वेळ लागता सगळे डायग्नोस्टिक्स बी सगळं करून घेवपाक, कित्याक तेंचेर लोड आहा. मंत्री म्हणून ताका खंय कोणाक फोन केलो म्हणून जायना तशें. हांवें प्रयत्न खूब म्हाज्या ओन मतदारसंघात जेन्ना म्हाका प्रॉब्लम भुरग्याचो जालो, तो 16 दीस उरलो थंय बॉम्बे फक्त टेस्ट करपाक. मागीर गोंयांत येवन म्हाका परत हांगा ट्रिटमेंट आमी चालू केली. मागीर तेजे उपरांत परत ताका थंय मुंबय आपयलो. म्हणून आमकां एक 2-3 कडेन सेंटर्स, एक बेंगलोरान बी आहा सेंटर, मागीर लागींचे जे राज्यान आमचे कडेन दिसता जे आमी सेंटर्स टायअप करूं शकता, त्यो सेंटर्स वीच आर डुईंग वेल, सक्सेस रेट इज व्हेरी हाय. ह्यो सेंटर्स रेकग्नायज करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जर काँग्रेसाक दिसता की रातोरात गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी करूंक शकतले, चुकीची समज. तांकां खबर ना ते कितें उलयता, तेंचे कडेन विशय नासल्या कारणान ह्या तरेचे विशय